बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वो सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास. वो मोगळा जेजू तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास. वो मोगळा पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास. दिनवासता बापा तुवें आमकां दर एकल्याक हांगा एकठांयल्यांत तुज्या आत्मीक जेवणांत वांटो घेवंक बापा तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास. हे तुजें आत्मीक जेवण आमचे कुडीक देवीक भलायकी आनी वखद. बापा, भाव विन्संट उलयता तें जावन दी. फकत तुजीच उतरां, कित्याक बापा तुजी उतरां सासनीक जिविताची. बापा आमचे ओत्मीक सांदे उगोड तुजें हें उतर घेवंक, तें समजूंक आनी उतर तुजें समजूनी गेलोलें उतर घेवन आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालूंक, भरपूर पीक तुज्या राज्यांत हाडूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी. हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Praise Amen. God. Amen. Amen. Arkan Jesus. जेजू कार. Praise God. Testimony hai koणाले? Praise Jesus. हांव स्टेफीगे सांगता हा. Yes. Praise God. So सकाळी हुई ते मिसा गेले आणि मिसा सानी आयलो तशें ते सासपायचे बरोबर मिसा गेले आणि मागीर सासपाय येवन सासमांक घेवन मिसा गेलो आणि ती हुई उज्याचे पेज करपा दवरलोली आणि सासमाईन सांगिल्लें हुई ताका मातशें पेजे चोय म्हण. सो तीग जावन तागे भुरगीं हांवें दाखलीं. सो ते भुरग्यां लावपा बसोल ते बेस्तें उठून हुई चोवपा गेले पेजे कोडे. चोवपा गेल्यार सगलो उज जालो हुई. सगलो उज जायन ते गॅसा हें आहलो ते ग्लास बी क्रॅक जावपा लागले आनी पडपा लागले. सो ते पायपा बी सगळे उज जालो हुई आनी कित करपा म्हूण ताका कळना. सो ते भायर सरले हुई आनी एलिजान हुई ताका प्रेयर शिकयलोलें. आंज बोडव्यां रिलीज करपाचें, पवित्र आत्म्याक उलोवपाचें. सो तें भितर सरलें आनी भुरग्यां पयलीं भायर घालीं. ल्हान एकदम ल्हान भुरगीं ते येयलीं. देर बंद केलें आनी भुरग्यां भायर गेलें हुई आनी आपूण भितर गेलें आनी आपूण मुडीत रावलें हुई. पवित्र आत्म्या मुगे लायफ तुगे हातांत घाता, मुगे जिवीत तुगे हातांत घाता. पवित्र आत्म्या म्हाका हेल्प कर, आंज बोडव्यान म्हाका हेल्प कर. हे भाशेन हुई ते उलयत रावलें आनी भितर गेलो तशें तो पायपाचे उज जालो आनी सगळे उज जाता तो चोयन ताका कित करपा म्हूण कळना. तेदो म्हणटा तें पवित्र आत्म्यान ताका सुचयलें गॅस बंद करपाक. सो तें गेलो तशें तो मेन गॅस आहा तो बंद केलो आनी बंद केलो तशें उज सगलो बंद जालो. सो तें आतां केद दवरलें देवान आंज बोडव्यां राखपा दवरलें तें आमचे पासत. तें तर भुरग्यां लावपा रावलोलें आनी भितर सिंतीत करूंक गेलें ना जाल्यार कित जाता आसलोलें, घर लासता आसलोलें. आनी ते म्हणटा आपणा मोना कित्याक आयलें म्हूण कोण जाणो, आपूण थिंगां लायचे पयलीं बेश्टी वचून चोया म्हूण. सो देवागे खरें व्हडली मिलाग्र ताका वाटोवपाक आनी सगळें वायट तागे घरांत ते चोरान हाडलो तें निसण करपा तो चोर आयलो तो सगळें देवान ते वेडार निवड केलें. जेजूगे रोगतान आपूण सगळें खावड करता. सगळें ते म्हणटा आपूण सगळें उलयता तें देवागे उतर आनी तितल्यान सगलो उजो घोडये भितर बंद जालो सारको. सो प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, यू नो. आनी म्हणजे हे भाशेन तागे भावार्थूय वाडलो आनी एलिजागे मागण्या ताका पोतून पोतून उगडास येयलो आनी ते उतरांतू उतरां रावलो तशें ताका तें बोड मेळ्ळें. भिरांत आयलें ना ताका बोड मेळ्ळें आनी त्या बोडा वरवीं तेणें ताका पवित्र आत्म्यान सुचयलें, विजडम बुद्ध मेळ्ळें ताका आनी ताणें तें गॅस बंद केलो आनी सगळें देवा कृपेन देवागे आदरान बंद जालें. प्रेज गॉड. Praise God. Argan Praise Jesus. God. Argan. Praise God. आनी कोण आहा? आहा मुगो कोण जाल्यार सांगाय गो. एलिजागे जायत आहा मुगो फायरू.
Praise Jesus. Praise God. हॅलो, कोण पण आसपा जाय. Praise Jesus. हॅलो, कोण उलय नाही. कोण उलोवंक तयार नाय. Praise God. हे आनी कित्याक गाय कोणाक होय. विचारपाक नाका. Praise God. तेजू कारगा तेजू कारगा आमच्या जिवितांत कितें तरी घडटा की वय की ना. होय ब्रदर. म्हणटच हांव तुमकां एक ल्हान गोवायकी दितां. कितें घडलें की एकलो बापूय कालच्या सुमारान म्हजे कडेन येयलो म्हणून लागलो आपलो पूत घरानूच बसून आहा. तो भायर वचना. सुमार 20 वर्सांचो. इस्कॉलाक कॉलेजीक वचना, भायर वचना, आपल्या रुमानूच बसून रावला. आनी आतां 1 वर्स जालें तो आतां कॉलेजीक वचना आनी पांय हुस्को पडला. तो एकलोच पूत आपलो आनी ताका 20 वर्सां पांय आतां सुमार 67, 68 आनी माय ताची अबाउट क्लोज टू अबाउट 60. म्हणटच एकलोच पूत आनी ह्या बापायक आनीक 2 भाव आहा. एक पाद्री आनी दुसरो UK ताकाय भुरगीं ना. आनी तांकां आनी एक भयण आसली ती भायर पडली काजार जावन 2 वर्सां जावन. तिकाय भुरगीं ना. म्हणटच ह्या 4 मदें ह्या 4 भाव 3 भाव आनी 1 भयणी मदें हो एकलोच नातू म्हटल्यार एकलोच भुरगो त्या फॅमिलीन. आनी ताका आतां 20 वर्सां जातकूच तो आतां भायर वचना, तो कॉलेजीक वचना, तो भिरांतीन घरा बसला. म्हणटच तो ताका म्हजें नांव कोणें दिलें आनी तो येयलो एक सुमान जालो म्हजे कडेन येयलो म्हणूंक लागलो ब्रदर आमी कितें करपाचें. कितें तरी म्हाका जाय. हांवें खूब पाद्री कडेन गेलो, खूब बिस्पा कडेन गेलो, प्रिचरा कडेन गेलो आनी तो आयकूंक तयार ना. तो ताका मेळपाक तयार ना. येता मातसो आनी कित्याक लोक येता म्हाका मेळपाक आनी हय करून कोणाक मेळना तो. म्हणटच हांव आतां त्या बापायक फकत तें उतर सांगूंक लागलो. सांगूंक लागलो बाबा देव आमचो इतलो मोगाळ. देवा बरोबर सगळें जाता. हांवें म्हणलें देवाक सगळें जाता पूण देवा बरोबर विथ गॉड सगळें बरें जाता. वय की ना. Yes, brother. आमच्या देवाक कितें करूंक जाय जाल्यार ताच्यान करूंक जाय. ताका पदवी आहा. पूण जेन्ना ताका कितें करूंक जाय ताका जाय आमचें कोऑपरेशन विथ गॉड म्हणटा तें म्हजें. तांकां हांवें सांगलें बाबा देव ताका बरो करता. वय म्हणून हांव म्हाका भावार्थ कोत्तलो म्हणून. आनी तितलें म्हणून ताका हांव उतर शिकयता. ह्या बापायक म्हज्या घरा एकटो येयल्लो तो आनी हांव ह्या बापायची खबर विचारूंक लागलो. तूं कसो आहाय, कशें तुजें जिवीत जालें, कशें तुजें काजारी जिवीत. आनी तो म्हाका सांगूंक लागलो की जेन्ना तो काम करतालो ताका खूब कामाचेर सोदायताले ह्या बापायक. ताज्यान काम करतालो. म्हणटच हांवें ताका सांगलें तुवें सगळ्यांक भोगशिलें. वय म्हणलें रितीराक गेलो भोगशिलो हांव. आनी तेन्ना तो म्हाका सांगूंक लागलो की जेन्ना हांव कामाचेर आसलो थंयसर हांव स्लीप जावन हांव पडलो आनी आतां सुमार 40 वर्सां म्हजे पाटीन म्हाका दूख आहा. म्हज्यान बरे भाशेन चलोंक जायना. हांवें खूब दोतोरा कडेन गेलो आनी खूब त्रास भोगले हांवें. आजून पासून म्हाका त्रास भोगता. म्हाका उठपाक जायना. आनी आतां म्हजी मिसीस चड आतां हांव आदार करता. हांवूय रिटायर जालां. पूत कांय करिना. आमी 3 जाणां व्हडल्या घरांत आहात. हांवें ताका शिकोवंक लागलो देवाचें उतर म्हणून सगळें देवान केलां पूण तुका आतां ती कोणी जाय जाल्यार तुवें त्या लोकांक ज्या जाग्यार तूं काम करतालो तांकां भोगसणें दिवपाक एकदम गरजेचें. तुज्या भाव भयणांक भोगसणें दिवपाचें गरजेचें. तो म्हाका सांगूंक लागलो तुजो पाय सोरोप येतालो, आपल्या मांयक मारतालो आनी ह्या परिस्थितींत सगळीं वाडलीं आनी ताका आपल्या बापायशी खूब राग आसलो. बापाय सोरोप येवन मेलो. ताणें केन्नाच त्या बापाचें भोगसणें मागूंक ना आनी आतां इतलीं वर्सां जालीं. ताका हांव सगळी शिकवण दिल्या उपरांत ताका सांगलें की आतां तो कोण मेला पासून
ताका कितें बोगसणे दिवपाक एकदम गरजेचें तुज्या बापायक, तुज्या आवयक, तुज्या भाव भयणांक, जो कोण तुज्या जिवितांत आसा तांकां बोगसणे दिवपाक एकदम गरजेचें. पूण ही सजमणी ताका दिल्या उपरांत ताका हें उतर सांगलें की देवान आमकां पेकोणी दिल्या आनी आमकां बोगसणे आमी दिवपाक एकदम गरजेचें. पूण जिवी आसात तीं आनी मेलेलीं आसात तीं पासून. म्हणटच हे सगळें सजमणी दिल्या उपरांत ताका हांवें सजमणी दिली आनी ताका पवित्र आत्म्यान ताच्या पाटीक ताका सगळी पेकोणी दिली. जी ताका बेंड करूंक जाय न्हय तो आतां आपले पांय पासून हात लावंक लागलो. वयर सकला उठोंक लागलो, चलोंक लागलो, जें करूंक जाय नासलें तो करूंक लागलो. आनी तो रडोंक लागलो म्हणून हें इतलें सोंपें, इतलीं वर्सां वखदां घेवन पिल्लां घेवन सगळें करून हें कांय जायनासलें आनी आतां पट करून जालें. हांवें म्हणलें पळय, जेन्ना तुका स्वत कळ्ळें, स्वतान तुका स्वतंत्र केलो, यू केम टू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ सेट यू फ्री. आतां ताणें आपले कुडीन पेकोणी पयली उपरांत ताका ताचो भावार्थ वाडलो की ना? वाडोवपूच जाय, कित्याक ताणें पळयलें की ताचे कुडीन ताका पेकोणी मेवली. आतां तो चिंता म्हज्या पुताक पासून आतां पेकोणी मेवतली, कोण इतले लोक येयल्या आनी कितें. म्हणटच हांव ताका सांगूंक लागलो, बाबा तूं फकत मागणें कर. सोरेस्पराचो आत्मो म्हज्या पुताचेर आसा, ताका अभिशेक केला, देवान ताका आपल्या मोगान मोडला, सगळ्या कोणीन ताका निवारला, हे मागणें करीत राव. पूण हो पाय ताचो भावार्थ इतलो वाडलो, इतलो उमेदीन आनी ताचो एक भाव पाद्री. म्हणटच जेन्ना त्या पाद्रीक ताणें सांगलें आपल्या भावाक की म्हाका पेकोणी मेवल्या, आतां पाद्री आनी हो आतां प्रेशर घालता, अरे ये म्हज्या घरा, ये म्हज्या घरा, हे म्हज्या पुताक मातशी सुटका दी. ते समज हांव सुटका दितलो, म्हाका सुटका दिवंक जाता? हांवें कोणाक सुटका दिल्या म्हज्या जिवितान? हांवें कोणाक सुटका दिवंक ना. फकत पवित्र आत्मो करता आनी आपयता, पाद्री आपयता. आतां पाद्रीचें काम हें करपाक, कितें शिकवण दिवपाक, शर्मावन दिवपाक, शिकवण दिवपाक, सगळें करपाक, तांकां पुरपाक, तांकां काजार करपाक. म्हाका आनी कित्याक आपयतात तुमी? तरी सुद्दां हांवें म्हणलें बाबा हांव येता, पूण जेन्ना तें बीं घालीत जाल्यार तें बीं घालपाक किल्लोंक जाय. तें किल्ल्या उपरांत तें पवित्र आत्मो सांगता आतां वेळ पावलो, आतां तुका तें पीक मेळोवपाक. पूण तुमी तें बीं आतांच घाला आनी तुमकां पीक बेगीन जाय. ना ब्रदर, तूं ये, तूं ये, तूं ये. आतां कितें करूं? ना म्हणूंक जाय. आतां ती म्हणटली हो सजमत आपूण व्हडलो मनीस म्हणून आतां येना. शेकी आयज सकाळीं गेलो, वसोंक ना, कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगलें म्हणून ताका दाखोवपाक की वेळ पावंक ना म्हणून. कित्याक खूब लोक कितें सजमता, ताणें म्हाका पेकोणी दिल्या, ताचेर हात गुण आहा, ताका पेकोणीचो पावर आहा. पूण ती नको. पेकोणीचो पावर आहा जाल्यार तुका जाय पासियेंस घेवपाक, तुका जाय रावपाक. तें किल्लो, तें बीं किल्लोंक जाय. पूण आमची सोय कितें? आयज बीं घालें, फाल्यां पीक जाय. आयज आंबे लायले, फाल्यां आंबे जाय. आंब्याचो वेळूय पावंक ना जाल्यार हांव झाडार पळयतां आंबे घेवपाक. होय की ना? होय ब्रदर. दीस पावले आमचे इन्स्टंट कॉफीचे आनी 2 मिनिट नूडल्साचे. हांवें सांगलें ताका, बाबा हांव तुका फकत तुज्या घरा येता. घरा पावलो, पूत भायर येवपाकूच तयार ना. हांवें सांगलें पळय वेळ पावंक ना. ना आमी वेचेले, ताका मातसो सांगतलें हांव आनी गेलो. तो भायर येवपाक तर नाका. तो म्हाका कित्याक येयला पळोवपाक? तो अंकल तुका मेळूंक जाय. ताका येवंक म्हाका कितें पडलां? म्हाका नाका. अरे बाबा ये रे, अरे. हांवें म्हणलें बाबा हांव ताच्या रुमान वेचोना आनी तो भायर येवचो ना. कित्याक ह्या देवाच्या कामान जबरदस्ती चलची ना. देर इज नो फोर्सिंग एनीबॉडी. देव येवचो ना तुका कॉलराचेर गोट धरचो, ये चल ये वच म्हणचो ना. तो सगळें काम मोगान करता. ज्या दिसा त्या उतरा वरवीं तें उतर किल्लोन ताच्या आत्म्यान तें मागणें करीत देवाची शांती येतली, तोच येतलो आनी ताची सुटका जातली. कित्याक कितें जालां तें, कसलो आत्मो ताचे भितर आहा, कित्याक तो उलयना, कित्याक 1 वर्स आतां कॉलेजीक वचना, तो पॉलिटेक्नीक करता, टॅक्निकल बरो हुशार भुरगो, पूण तो भायर वचोंक तयार ना. खूब रागार जाता आनी
ह्या थोड्या म्हयन्यांनी तो आपलो हात उखलला आपल्या पायचेर मायचेर पासून म्हणटच हें सगळें चलतना हांवें गेलो आयज फकत दाखोवपाक पाय माय की हें काम जायना फकत कोण पाद्री येवन बीस पिवन कोण येवन हें कोण जायना हाका वेळ लागता आनी ताका पासियन्स घेवपाक एकदम गरजेचें म्हणून बसलो सुमार 1-2 वरां पाय मायक उतर परतून सांगलें तांकां सांगलें परतून ते मागणे करात कित्याक तुमी ते मागणे करशीत जाल्यार हांवूय मागणे करतां तुमी तो वेळ सांगतलो तो येतलो भायर ताची सुटका जातली आनी ताका आपली पेकोणी मेळटली आतां तुमी जेन्नाय तुमकां सांगलें की पायक पेकोणी मेळली आनी हांव ताच्या घरा गेलो तुमी म्हणटल्यात अरे ताका पेकोणी मेळली ताकाय सुटका मेळली पूण हांवें सांगलें तांकां पूर्वी तोत्म्यान ग्रीन लायट दिवंक ना ग्रीन कार्ड दिवंक ना अजुनूय रेड लायट आहा पूण आमकां जाय जी रेड लायट आहा ती आमी ती रेड लायट काडटा आनी आमी ग्रीन घालता थंयसर कित्याक आमकां तें जें जाय तें आयज जाय आतां जाय पूण तें देवाच्या राज्यांत अशें जायना आयकतात तुमच्या भाव भयणीनो तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां तें खूब पाटी आमी चिंता की आमी देवावून हुशार आमी समजता की जें देवाक जायना आमच्यान करूंक जाता पूण करूंक जायना आमकां ते पासियन्स घेवपाक पडटा इतले दीस इतले म्हयने इतले वर्सां आमी तें जें बीक घातलां देवाच्या उतराचेर आड एका दिसान वा एका सुमारान आमकां पीक मेळटलें देवाच्या उतरा वरवीं आमी जाता तुमकां ना ब्रदर ना ह्या देवाच्या उतरा वरवीं देवाची उतर जावन आसा दोनूय वाटेंतली पाजलेली तलवार जितले आमी देवाचें उतर उलयता तें उतर पाजलेली तलवार सगळें जें पीक येयलां आमकां देवाच्या उतराचेर आड आमच्या जिवितान येयलां तें आतां देवाचें उतर सगळें कातरून उडयता जेन्ना तें आतां देवाचें उतर आमच्या कुडीन आमच्या आत्म्यान किल्लोता आतां तें पीक देवाच्या उतरा प्रमाणे आतां आमकां आमच्या जिवितांत फावो जाता म्हणटच आमी तें पासियन्स घेवपाक आनी आमी म्हणूंक नाका की हांव कित्याक वयतलो म्हाका जाय कोणाचेर हात धरपाक ताका पेकोणी मेळपाक वय खूब फाटी देव पेकोणी दिता पूण पवित्र आत्मोय सांगता की वेळ पावंक ना म्हणून खूब वस्तू आतां पायक पेकोणी त्याच दिसा मेळ्ळी पूत तयार आसून ना मेळपाक कित्याक हांव जाणो की पवित्र आत्म्या उदेशी त्या आत्म्यान कितें तरी हा की ह्या फामिलीन कितें रोल येयलें कित्याक तांच्या जिवितान कितें जालें कित्याक तांची कांय भुरगीं ना एकलोच भुरगो आहा आमी सगळें चिंतूंक जाय ताणें सगळी इश्तोर सांगली की आतां ती 4 जाणां आहात भयण एकली जाल्ली ती मरोन गेली 2 वर्सां काजार जाल्या उपरांत एकलो पाद्री एकल्याक पूत कसली भुरगीं ना आनी एकलो जो भुरगो आहा 20 वर्सां ताका हें आहा म्हणटच कितें तरी हा जें कातरून उडोवंक जाय देवाच्या उतरा वरवीं आनी ही सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची खूब पाटी आमी सजमता की आमच्यान जें आमकां जाय तें उतर आहा म्हणून आमकां तें मेळटलें पूण तें जायना तशें आमकां पासियन्स घेवन रावपाक तें उतर किल्लोन आमच्या जिवितांत तेन्नाच की आमकां मेळटा आनी देखून भाव भयणीनो खूब पाटी आमी पासियन्स घेवपाक तयार ना कित्याक देवाचें उतर सांगता भावार्थ आनी पासियन्स जावन आसा ट्वीन ब्रदर्स फेथ एंड पेशन्स आर ट्वीन ब्रदर्स समजा म्हाजे कडेन भावार्थ आहा आनी भावार्था म्हणून म्हाका त्याच वेळार म्हाका म्हजी पेकोणी मेळ्ळी तेच वेळार म्हजी मिलाक जाली हांवें तें पासियन्स म्हज्या जिवितान डिवेलप करूंक ना म्हणून हांव सजमता की देवाचें उतर घातलें पाठ करून जबाब मेळलो आनी जेन्ना म्हाका तें मेळ्ळो ना कित्याक खूब पाटी देव म्हणटा म्हाका तुजी मिलाक करपाक वा तुजें जें म्हाका बरें दिवपाक खूब वस्तू आहात म्हाका पयल्यो करूंक जाय त्यो म्हाका करुनी तेजे उपरांत ही तुजी वाट हांव तयार करतां पूण आमी कितें करता तूं ती वाट कोत्ताय ती तयार तें म्हाका पडोंक ना म्हाका जाय आतां जाय बारीक वखल जाय होय की ना होय की ना खूब पाटी आमी म्हणटा म्हाका आतां जाय आनी जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमी येता आनी म्हणटा ही म्हजी कवायकी हें हांवें म्हणलें उतर घेतलें
आयज म्हणलें आनी सांज पयले फुड्यान सगळें म्हजें काम जालें. पुर्तुगेज पासपोर्टूय मेळ्ळी. अरे 2 वर्सां लागता पुर्तुगेज. तुका देवाचें उतर घेवन एका दिसान मेळटलें? आतां भुरगें जाय जाल्यार 9 म्हयने लागतात. तुज्या 9 म्हयन्याचे भुरगें जें लागता तें तुज्या एका सुमारान भुरगें मेळता तुका? ना, रावचें पडटा. तेच भाशेन जेन्ना आमी तें उतर आमी आमच्या जिवितांत किल्लोन घालता, तें पाठ करून येना. खूब फाटी आमच्या जिवितांत जें पीक येयलां, जें आमी देवाच्या उतराचेर आड जिवन, तें पीक कातरून एक नवें पीक येवपाक एकदम गरजेचें. देखून आमकां पासियेंस आमकां मेळपाक एकदम एकदम गरजेचें. जेजू कारगां, जेजू कारगां. एके वाटेन जेजू बापायक पेकोणी मेळली, पूण पुताक मेळोंक ना. हाचो अर्थ न्ही की देव ताका दिवचो ना, पूण ताचो भावार्थ गोड जावपाक, भावार्थ हालोना जावपाक, तांकां पासियेंस मेळपाक आतां तांणी उतरान रिगून रावपाक एकदम गरजेचें. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. आणि कोण आहा? फकत जेजूक महिमा दिवपाची. कितें पूण आहा आसतलें उगडास येता. प्रेज जीसस. हॅलो. म्हजी ती बिगस्ट टेस्टिमनी लायफ आमचे अटेंड करपाक ब्रदर जॉन विन्सनाचे एक सेशन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सारकी उलयलें मरिया. हय आनी ब्रदर म्हणटा न्हू आतां हांव देव तुका हेल्प करूं, पूण देवाच्या रुपान ताका धाडलो तेंच्या घरा. सारकें वय. उतर घेवन आपलें. वय प्रेज जीसस. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. आणि कोण आहा? थँक यू जीसस. ओके ब्रदर. आनी कोण ना? हांवें शिकोवन दिवपाचें, कॉमेंट्स करपाचें. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. बरें. आयज हांव कालच्या सुमारान जी शिकवण दिल्ली ताजेर हांव आतां फुडें शिकयतां. आमी सगळीं जाणो की देवाचें उतर म्हणटा की जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. सारकें? वय. पयलीची पेद्रूची 2:24 म्हणटा की जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या. सारकें? येस. म्हणटच हांव आतां तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. मातशी तुमी जबाब दियात. मातशी तुमी फकत आयकोनाकात पूण जबाब पूण दियात. आतां समजा कोण बरो ना, समजा कोण बरो ना, आनी जो कोण बरो ना ताका आमी उतर शिकयलें की जेजून आमकां खुर्सार सगळी पेखणी दिली, ताणें आमचो सगळो पिडा रोग उबारलो, ताज्या गायांनी आमी बरीं जालीं, ही सोजमण दिली आनी ताणें आतां तें सोत मानलें आनी ताका आतां जेजूच्या गायांनी ताका पेखणी मेळटा. सारकें? वय. मेळटा कित्याक ताणें तें उतर सोत मानलें. प्रेज गॉड. म्हजो प्रश्न तुमकां एकल्याक की आमकां जेन्ना आमी बरीं ना आनी आमकां पेखणी मेळटा, हाचो अर्थ की आमी केन्नाच दुयेंत जावचीं ना हाच्या उपरांत? जातलीं. जातलीं. सारकें म्हणलें, जातलीं. आमी खूब फाटी बरीं ना जातात आनी तेन्ना आमी जी उतर आयकता, उतर आयकोत शिकले आमी कितें करता? आमी म्हणटा जेजू आर्गां तुका, जेजू तुज्या गायांनी आमी बरीं जालीं, ताच्या उतराचेर आमी पावता. खूब आमी गोवायकी दिल्यात आनी आमकां पेखणी मेळटा. पूण हांव विचारूंक सोदतां की आमी देवाचें उतर घेवन पोत्तून आमी दुयेंत जावपाक, आमकां पिडा येवपाक आनी तें उतर घेवन पेखणी मेळपाक हें जावन आसत देवाची खोशी?
म्हणटच आमी पोत्तून पोत्तून दुयेंत जाता, पोत्तून आमकां पिडा येता आनी पोत्तून पोत्तून आमी उतर घेता आनी आमी बरी जाता. हे जे आमी कोत्ता हे जावन आसा देवाची खोशी. ना ना. देवाची खोशी ना. कितें जावन आसा? ते उतरात ते उतरात बाबा दवरपाक. बावाट उतर मानून घेवन बावाट दवरपाचें. होय. होय, ते उतर आमी बावाट धरून आमी आमकां पेकोणी मेळपाक हें देवाची खोशी. पूण आमी दुयेंत जावपाक वा आमकां पिडा येवपाक ही जावन आसा देवाची खोशी? ना. ना ना. म्हणजे आमी सदांकाल पिडा नासतना ह्या संवसारान जिवंक ही जावन आसा देवाची खोशी. होय की ना? येस. That we should walk in divine health ही जावन आसा देवाची खोशी. सारकें? येस. होय. अशें तुमी म्हजे कडेन होय म्हणात ना होय म्हणात. होय ब्रदर. होय ब्रदर, सारकें. प्रेज गॉड. म्हणटच म्हज्या जिवितान हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी हांव भावार्थी म्हणून आतां म्हाका केन्नाच पिडा येवची ना आनी म्हाका केन्नाच दुयेंस येवचें ना. हें म्हज्या जिवितान म्हाका भाग जावपाक वा म्हाका तें मेळपाक हें म्हजें काम. होय की ना? होय. होय ब्रदर. म्हणटच हें हांव कशे भाशेन करतलो? कशे भाशेन हांव ह्या संवसारान एक भावार्थी म्हणून, कित्याक भावार्थी जाल्यार म्हजे बरोबर जेजू आहा, म्हजे बरोबर पवित्र आत्मो आहा आनी म्हाका केन्नाच दुयेंत जावपाक म्हाका आय शूड नॉट फॉल सिक. हांवें सदांकाल एक बरे भाशेन जिवंक आनी केन्नाच दुयेंत जायनासतना जिवंक एकदम गरजेचें. कित्याक देवाक जाय आपल्या भुरग्यांक पिडा नासतना जिवोवपाक. होय की ना? होय ब्रदर. बरें. म्हणटच हें हांव कशें करतलो? तुमी म्हजें- समजलो प्रश्न होय. होय. समजलो? होय. समजली ब्रदर. समजली ब्रदर. आमी ते देवाचें उतर तेणें आमकां दिलां ताचेर आमी विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक देव ती द सेम टुडे, येस्टरडे एंड फॉरएवर. सो तेची उतरां बी तीच आसतली न्हू ब्रदर. ओके. म्हणटच हांव तें उतर घेतां आनी त्या उतराचेर विस्वास दवरतां, पूण हांव पोत्तून पोत्तून दुयेंत जातां. हांवें तुमकां सांगलें की जेजूच्या गांयांनी आमी बरीं जालीं, पूण आमी बरीं जातकूच असो वर की आमी केन्नाच सीक पडचीं ना, आमकां कसलें दुयेंत येवचें ना. येतलें. म्हणटच देवाची खोशी जावन आसा की आमी केन्नाच पिडेंत आसची ना, आमकां केन्नाच पिडा येवची ना. आमी पिडा आमचे कुडीन पिडा नासतना आमी जिवंक ही जावन आसा देवाची परफेक्ट खोशी. इट इज गॉड्स परफेक्ट विल फॉर हिज चिल्ड्रन. सारकें? होय ब्रदर. म्हणटच हें आमी जिवोवपाक हें आमच्यान कशे भाशेन करूंक जाता? आर्गां दिवन. आर्गां दिवन. आर्गां कशे भाशेन दिवन बाय मारिया? तेणें सांगलें न्हू सगळें आपणाचे कुडीन येलें म्हणोन. फिनिश म्हणलें, इट इज फिनिश. तर आमी तें बिलीव करूंक नाका. तेणें होय. फिनिश आमच्या सगळें तेणें आमचें दूख सूख तेणें ताचे कुडीन येलें वयर सारकें खुर्सार. सारकें. तूं कितें म्हणटाय तें सारकें. तुवें तें उतर की जेजूच्या गांयांनी तूं बरी जाली म्हणून सोत मारलें, कित्याक तुजे कुडीन पेकोणी तुका जाय आसली म्हणून तुवें तें सोत मारलें. तुवें आर्गां दिवन ती पेकोणी तुवें तुज्या कुडीन घेतली, कित्याक जेजून दिल्या म्हणून. पूण हांव तुका विचारतां, म्हाका पिडा नासतना, म्हाका कसलीच पिडा नासतना ह्या संवसारान जिवंक ही जावन आसा देवाची खोशी. हांव कशे भाशेन आतां जियेतलों की म्हाका केन्नाच पिडा येवची ना. कोवीड येवं, जॉनी क्रोम येवं, टॉमी क्रोम येवं, मारिया क्रोम येवं, विन्सेंट क्रोम येवं, कसलो क्रोम येवं, म्हाका पिडा केन्नाच आसची ना. ही जावन आसा देवाची खोशी. हें कशें घडटलें? आमी केन्नाच अशें चिंतूंक ना. चिंतलां? कित्याक आमी चिंता कितें की हांव बरो ना जाल्यार आतां आमी जाणो की आमी बरीं जाना, आमकां कितें पिडा येयली, दुयेंस येयलें, आमी गेलीं दोतोरा कडेन. पयलीं आमी दोतोरा कडेन वेताले. आतां आमी कितें करता? आमी उतर घेता, ताचेर नियाळ करता.
अशें कितें वयर सकला जालें 2 दीस जाले 3 दीस जाले मागीर म्हणटा आमी वसया वा ना वसया की ना आनी मागीर तेजे उपरांत कोण म्हणटलो इतले दीस जाले कांय दोतोरा कडेन मागीर आमकां कोण लोक व्हरतलो आमी उतरान आहात मागीर आमकां दोतोरा कडेन व्हरतली आनी दोतोर आमी मागणी कोत्ता आनी दोतोरा कडेन वेता मागीर दोतोर म्हणटलो कांय ना ही व्हायरस कितें येयला पूण केन्ना कितें अशें घडटा की कितें तरी म्हणटा कॅन्सर येयला हें येयला तें येयला म्हणटच तेजे उपरांत आमकां दोतोर आमकां वखदां दिता कितें किमो कोत्ता कितें कोत्ता आनी आमी शेकी असो वेळ पावता की जेन्ना आमकां कसलें दुयेंत आमचो भावार्थ वाडला म्हणून आमी आतां दोतोरा कडेन वचना कित्याक आमकां तें उतर इतलें मास जालां ते देवाच्या उतरा वरवीं आमी तें काबार करून उडयता पूण हांव कितें म्हणटा की हें अशें आमच्या जिवितांत घडटा केन्ना आमकां पिडा येयल्या म्हणून दुयेंस येयला म्हणून पूण देवाची परफेक्ट खोशी जावन आसा की दुयेंस म्हज्या जिवितांत केन्नाच येवचें ना हें म्हज्या जिवितांत कशें घडटलें हो म्हजो प्रश्न जावन आसा एक एकल्याक तुमकां आमी आतां भासाभास करया आनी तेजे उपरांत आमकां तुमकां देवाचें उतर दाखयता कित्याक हांवें तुमकां 2 सुमान पयलीं जोशुआ 1:8 तें उतर शिकयल्लें पूण आयज हांव तुमकां ताजे फुडें वत्ता तेजे फुडें वत्ता कित्याक जोशुआ 1:8 कितें म्हणटालो आमच्या तो स्क्रिप्चर घालूंक जाता जोशुआ 1:8 घालूंक जाता कित्याक त्या उतर आमी पयलें पळोवया तेज्या उपरांत हो जो स्क्रिप्चर आमकां देवान दिला त्या उतर आमकां सजमणी मेळत जाल्यार आमी आतां पिड्यार नासतना कसले त्रास नासतना आमच्यान आमचें जिवीत जियोंक जाता जेजू कारगां कोण वाचिता हांव वाचिता ब्रदर वाचूं वाच 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 जोशुआ 1:8 समृद्धीचे पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं सगलें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोर तेन्ना सगलीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें आमेन आमेन जेजू कारगां जेजू म्हणटच जोशुआ 1:8 हे वळीन जोशुआ आमकां एक सेक्रेट दाखयता देव आमकां ह्या उतरा वरवीं एक सेक्रेट दाखयता की आमी आमच्या आत्म्यान आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आतां कितें जाता आमचे आख्खें स्वयं पयलींची तेसलोनिकांक आमी कितले पाटी शिकल्या फर्स्ट लेटर पयलींची तेसलोनिकांक 5:5-23 आमी वाचल्या ताचेर आमी खूब पाटी नियाळ केला की आमी आमच्या आत्म्यान आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन चुके विरेत आमी जिवपाक आमकां जाता कित्याक जेन्ना आमी आमच्या आत्म्यान मनान आनी कुडीन चुके विरेत जियेता तेन्नाच की आमची पूर्ण तयारी जाता जेजूच्या येण्याची दुसऱ्या येण्याची सारकें आमी हें शिकल्या वय की ना पूण जोशुआ 1:8 आमकां दाखयता जे पयलींची तेसलोनिकांक बरोवन 5:5-23 कशे भाशेन आमी तयार जातले ही तयारी कशे भाशेन करूंक जाय हो जोशुआ आमकां सांगता की म्हणटा हें उतर तुमच्या तोंडाचेर दवरात हें तोंडाचेर तुमी उलयत आसात हें उलयत आसपाक एकदम गरजेचें पूण आमी कितें करता भाव भयणीनो आमी जेन्ना बायबल स्टडी घेता खंयचोर आमी शिकयताय जाल्यार आतां हांव कितें करता हांव म्हज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर शिकयता मातशें हें तें मागीर कितें जोक करता पूण हांव देवाचें उतर शिकयता हें काबार जातकूच आमच्यो खबरो कसल्यो आसतात संवसाराचे
दुनियाचे येयलें देवाचें उतर आयकोपाक, आमी येयलें बायबल स्टडी आयकोपाक, आमी गेलीं इंटरसेसरी आयकलां, मागीर व्हिडिओचेर युट्यूबाचेर आयकलां, हें सगळें उतर आयकलां. मागीर आमी उतर आमी बांगडे कोत्ता, जे भाशेन आमी नॉश्तो कोत्ता, सकाळचो दनपारचें जेवण, रातचें आमी आमचें बांगडे कोत्ता. पूण मोदल्यान आमच्या तोंडांतल्यान कितें सुट्टा? संवसाराच्यो वस्तू की ना? होय होय ब्रदर. म्हणटच संवसाराच्यो वस्तू आमच्या तोंडांतल्यान सुट्टा जाल्यार आनी आमी खरेपणी चुके विरीत तयार जावपाक आमकां गरजेचें, आमी ह्या संवसारांत कशे भाशेन जियेतले हांव विचारता, आमी कशे भाशेन जियेतले आमच्यान एका साधू भाशेन दोंगराचेर रावंक जायना, वा जोआ बातिस्ता भाशेन अरण्यान रावंक जायना. आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाय. आमी काजारी आमच्या बायले कडेन उलोवंक जाय, भुरग्यां कडेन उलोवंक जाय, शेजाऱ्या कडेन उलोवंक जाय, पदेरा कडेन उलोवंक जाय, दूदवाल्या कडेन उलोवंक जाय, जो कोण साफ सफाई करूंक येता ताचे कडेन उलोवंक जाय, आमच्या भाव भयणां कडेन उलोवंक जाय, एक क्लासीन येवन आमकां कितें खबरो करूंक जाय. आमी कोत्ता, पूण आमी येयल्या देवाचें उतर आयकोपाक. पूण आमी हें जाल्या उपरांत 8:30-9 जाता म्हणसर आमच्या तोंडांतल्यान कसल्यो खबरो येतात? संवसाराचे मारिया कितें म्हणलें तुवें? दुनियाचे संवसाराचे देव बरें करूं, तुवें सारकें सोत सांगलें. आमी कोण म्हणीत जाल्यार ब्रदर तुवें तें कितें सांगलें तें आमी तेंच घेवन आयकोता. Praise God. आमी आमचें पुस्तक घेवन येना. कोण येयलो आमकां सांग, बाय पळया म्हाजे कडेन उलय नाका, हांव फकत म्हजें उतर उलयतां, तुका कितें जाय जाल्यार मागीर म्हाका मागीर सांग. आनी प्रेज द लॉर्ड, मागीर आमच्या बरकारा कडेन वता, भुरग्यांक प्रेज द लॉर्ड, कम फॉर फूड, थँक यू जीसस, सगळीं बरोबर आहा. पण तिजो खबरो करीत जाल्यार अरे डॅडी कांय उलयना, मामी कांय उलयना. अरे म्हाका नाका, त्या ब्रादरान सांगलां तुमी ओगी रावंक जाय, चड कितें उलोवंक जाय जाल्यार फकत देवाचें उतर उलोवंक जाय. मागीर हांवें सांगलां तुमकां ना म्हणूंक ना, ना आमी उलोवंक जाय, भासाभास करूंक जाय. पूण आमी जेन्ना आमी तोंड उक्तें कोत्ता, आमी चीन दिवन उलोवंक जाय की आमी कोणाच्यो खबरो कोत्ता, आमी कितें खबर सांगता ते कोणाक ताका बरेंपण जातलें, ताका कितें फायदो जातलो. हांव कितें सांगीत जाल्यार समजा हांव बाजारांत गेलो आनी तिजो कोणाची मारामारी जाली, कोणाची झगडी जाली, आनी ती झगडी जाली, कोणें एकामेकाक मारलो, पुलीस येयली आनी तांकां बोंडकुडीन घातली. हांव घरा येयलो आनी हांव सांगता जालें रे, आतां पुलिशान अशें केलें आनी ते दोग झगडटाले आनी पुलीस येयली, रोगतान बोडलोलो. हांव विचारतां तुमकां, ही खबर म्हाका घरा येवन कोणाक सांगपाक वा शेजाऱ्यांक सांगपाक गरजेची? तुमी सजमोंक ना कितें म्हणटा तें. ही खबर जी हांवें बाजारांत पळयली, म्हज्या दोळ्यांनी कितें घडलें तें म्हज्या घरा येवन म्हज्या शेजाऱ्यांक सांगून वॉट्सॅपाचेर घालून, आनी म्हज्या भयणीक जी लंडन आसा जाणूय हांव बाजारांत गेली आनी थंयसर मारामारी जाली, हांवें पळयलें रोगत जालें, तांकां ही खबर सांगपाक गरजेची? ना ब्रदर. ना. पूण आमी ही खबर सांगता की ना? होय. हांव विचारता, ही Thank you, खबर आमी Jesus. सांगता की ना? होय. होय, होय सांगताय ब्रदर. आतां कोण लंडन आहा जाल्यार आनी तांचे बरी कोणा मारामारी जाल्यार आनी हांवें तांकां सांगलें पुलीस येयली, तांकां तें सांगून कितें फायदो जातलो? काय ना. पूण आमी तोंड उक्तें करून सांगता, होय की ना? होय ब्रदर. कित्याक आमकां सोयी जाल्या, कितें आमी पळयलें आमी सगल्यांक सांगूंक जाय. बीबीसीचेर येना ही खबर, दूरदर्शनाचेर येना, CNN येना, KNN येना, खंयच्या चॅनलाचेर येना. ही म्हजी चॅनल सांगपाक एकदम गरजेची. हांवें पळयलां, हांव पयलोच सांगता. मागीर कोण ती खबर आयकता, ताजेर मातसो एक रिपोर्ट कोत्ता, कितें फोटो घालता आनी एकाची काणी आतां व्हडली काणी करून आतां सांगता. पूण तें हांवें कितें पळयलें, तें तिजोर काबार जालें. म्हज्या घरच्यांक सांगपाक वा म्हज्या भावाक सांगपाक जो लंडन आसा, पूण आमकां कितें सांगूंक जाय, खबर सांगूंक जाय. ती म्हणटली आरे कितें खबर रे, कितें खबर रे? तें सांगू तुका, आयज गेलो म्हापशा, आयज गेलो मडगांव, तिजो बाजारान मारामारी, आरे कितें जालें?
आनी तिचो ताणें मारलें रोगोत येयलें आनी तुवें कितें केलें हांव पळोवंक लागला मातशे फोटो काडला तुजे कडेन व्हिडिओ तो धाड मातसो म्हाका आतां आमी जी काणी तिचो काबार जावंक जाय आसली आतां आमी व्हिडिओचेर घातली कित्याक आतां टॅक्नॉलॉजीचो वेळ पावला वॉट्सॅपाचेर फोटो आहा आनी मागीर दुसऱ्यांक सांडलें ताची एक काणी केली आतां सगलो लोक म्हणटा आरे म्हापश्या अशें घडलें कितें जालें पळय कितें जालें तें ती काणी थिंचरूच काबार जातली आसली पूण आमी ताचो इतलो दोस केलो इतलो ताची व्हडली काणी केली होय की ना होय ब्रदर ट्रू प्रेज गॉड आनी आमकां देव सांगता की आमी आमच्या आत्म्यान आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन चुकी विरेत जिवंक एकदम गरजेचें आतां हीच खबर जी घडली हांव तुमकां दुसरे भाशेन सांगता बरें हांव गेलो बाजारान आनी थिंचर कोणाची मारामारी जाली आनी हांव थिंचर फकत पळयना जालो धांवून गेलो तांकां दोशी गेली हांवें म्हणलें बाबा तुमी कितें मारामारी करता मनीस मरे तुमी कितें मारूंक सोदतात एकामेकाक आनी तांचे भितर हांवें ती जें करूंक जाय आसलें तें पयस केलें तांकां सांगलें बाबा कितें ना ताणें म्हजें अशें आरे बाबा फकत ती वस्त घेतली न्ही इतलें तुमी मारूंक सोदतात ही वस्त सुमार 10 रुपयांची 100 रुपयांची तुमी कोणाची तकली मोडीत जाल्यार तुमी दोळे कोणाचे मोडीत जाल्यार कोणाचे दान फोडीत जाल्यार तुमी जाणो कितले कोश भोगतले ते आनी हें करून हांवें तांकां दोशी केले आतां हांव येयलो आनी तांकां सांगलें म्हज्या फॅमिलीक म्हज्या भाव भयणांक सांगलें की अशें घडलें आनी कितें खबर अशी घडली आनी हांव तांकां सांगता हांवें कितें केलें तें कशे भाशेन तांकां दोशी केलें कशे भाशेन तांकां हात जोडपाक दिले आनी तें झगडीं काबार जालीं आतां ही खबर हांवें कोणाक दिली जाल्यार ही बरी खबर जावन आसा हांव विचारता ही बरी खबर जावन आसा हय होय आनी ही खबर कोणाक सांगत जाल्यार हांवें कितें वायट केलां ना ना हांवें तांकां देख दिली कशे भाशेन तें सारकें ना तें हांवें थंयसर वचोन तें काबार केलें वो कोणाक आदार केलो वो ती झगडीं बंद केली तांची मारामारी चड जातली आसली पयलीं गायो मारतले मागीर मारूंक लागले हांव पावलो थंयसर वेळार तांकां दोशी केले तांकां सगळें सजमणी दिली आनी ती खबर हांवें सांगली हांवें खरेपणी एक बरें काम केलें खरेपणी ही गोवायकी दिली खरेपणी जो जेजू म्हज्या भितर आसलो तो जेजू हांवें तांकां दिलो आनी हें बरें काम केलें म्हज्या जिवितान सदांकाल असल्यो घडण्यो ज्यो घडटा कोणाची मारामारी चलता कोण तिचो त्रासान पडला कोणाची गाडी पंक्चर जाल्या ओ कोण रस्त्यार पडला ओ कोणाची झगडी जाल्या आनी हांव थंयसर पावतां त्या वेळार हांव कितें करतां म्हाका कांय पडना तांकां झगडी करूनी हांव पुलिशीन पडचो ना म्हाका कांय पडना हांव कितें करतां त्या वेळार हांव म्हणटा म्हाका कांय मेळना पूण हांव दुसऱ्यांक सांगता कितें घडलें तें सारकें सारकें होय आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो जेन्ना आमच्या जिवितांत खरेपणी देवाचें उतर आहा खरेपणी पवित्र आत्मो आहा खरेपणी आमी एका जाग्यार पावतात जे सारकें ना तेन्ना हो जो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा तो म्हणटा वच कोणाक आदार कर ती जी परिस्थिती आहा जी वायट जावपाची आहा ती मातशी दोशी कर कितें बरेंपण हाड आनी हें आमी करपाक एकदम गरजेचें म्हणटोच जितलो हांव म्हज्या जिवितान बरें करूंक पावतां हांव म्हणना की म्हाका म्हजें घर सोडून रस्त्यार वचोंक जाय कोणाचे त्रास पडल्यार ते तांचे त्रास पयस करपाक हें म्हजें काम न्हय म्हजें काम फकत बाजारान वचपाक बाजार करून येवपाक जेन्ना हांव थंयसर बाजार करतां थंयसर हांव कितें काम करतां आनी म्हज्या वाटेन म्हज्या समकारा कोण तरी त्रासान पडलो कितें मारामारी चलता म्हाका जबाबदारी आहा थंयसर वचोन कितें बरेंपण हाडपाक जेजुकार गांव जेजुकार जेजुकार गांव म्हणटोच हांव तुमकां ही किताब ही म्हणटात ते म्हळ्यार ही एग्जाम्पल दिली कित्याक हांव तुमकां सांगतलो की जेन्ना आमच्या जिवितांत कसले त्रास आहा ओ कसली दुयेंस आहा आमी सदांच देवाचें उतर घेता पूण देवाची खोशी जावन आसा
की आमी खरेपणी दुयेंस आसतना आमचे जिवीत सारूंक ही जावन आसा देवाची खोशी. म्हणटोच हे जे हांवें सांगलेलें ही फकत जावन आसा एक इंट्रोडक्शन. हांव आतां विचारूंक सोदतां, आतां म्हज्या जिवितान म्हणजे खरेपणी म्हाका दुयेंत कसली पिडा नासतना जिवंक जाय जाल्यार म्हज्यान कशे भाशेन जिवंक जाता हें सगळें सांगल्या उपरांत कोण म्हाका सांगूंक शकता? आमी केन्ना चिंतलां? आमी सदांच चिंता, अरे इतले दीस दोतोरा कडेन वचोंक ना, ब्लड टेस्ट घेवंक ना, टेस्ट करूंक ना, म्हाका जाय दोतोरान सांगूंक जाय, दोतोर येतलो रिपोर्ट घेवन. भियेनाका, जो रिपोर्ट बरो आहा, सगळें शुगर, कोलेस्ट्रॉल सगळें बरें आहा, आनी आमी एकदम खुशालकायेन दोतोरान रिपोर्ट सांगला म्हणून. सारकें? Praise God. फकत बाय मारिया म्हणटा प्रेज द लॉर्ड, कित्याक ती हॉस्पिटलान काम करता. दुसरी जें हांव सांगता तें तुमी प्रेज द लॉर्ड म्हणचें ना. म्हणटच हांव म्हणटा की आमचे बाय मारियाक ते आपल्या हॉस्पिटलांनी काडपाची, सगळीं हॉस्पिटलां बंद करपाची, कित्याक दोतोराक लागून खूब लोक, हांवूय वाचलां खूब फाटी म्हजें ऑपरेशन जालें देवाक उतर सजमणी मेळच्या पयलीं. पूण आतां आमी देवाच्या उतरान आहा, आमी देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळ्या, आमचे कडेन पवित्र आत्मा, आनी आमी खरेपणी पिडा नासतना खरे भाशेन देवाची भुरगीं म्हणून, कित्याक देवाच्या राज्यान कोणाक पिडा ना, देवाच्या राज्यान कोण दुयेंस जायना. म्हणटच आमी खरेपणी पिडा नासतना आमी जिवंक जाय जाल्यार कोण म्हाका सांगूंक शकता स्क्रिप्चर तो, और आमी केन्नाच चिंतलां की आमच्यान हें आमच्या जिवितान घडोवंक येता की ना? हांवें सांगलें तुमकां की देवाची खोशी जावन आसा की आमी पिडा नासतना आमी ह्या संवसारांत जिवंक, ही जावन आसा देवाची खोशी. पूण आमी तें उतर, किजें तें उतर म्हणटा तें आमी नोको जाल्यार आमी केन्नाच ताजेर चिंत दिवंक ना. आनी देखून आमी केन्नाच चिंतूंक ना की आमच्यान पिडा नासतना आमच्यान जिवंक जाता म्हणून. होय की ना? होय ब्रदर. तस हांव विचारता तुमकां, कोण म्हाका सांगूंक शकता स्क्रिप्चर तो? We can live without sickness. We can walk in divine health every day of our life. 1 Peter 2:24. कितें? 1 Peter 1 Peter 2:24 जावन आसा म्हाका पेकोणी मेळपाक, पूण म्हाका सदांकाल पेकोणी म्हाका दुयेंस आसतना जिवपाक तो स्क्रिप्चर न्ही. 1 Peter 2 is to receive divine healing. It is not for divine health. ऐकात म्हजे भाव भयणीनो, पयली चीट पेद्रूची 2:24 म्हाका गॅरंटी दिना की हांव सदांकाल भलायकीन चलतलो. पूण म्हाका बोरवासो आहा, म्हाका भावार्था की हांव त्या उतराचेर सोत मानीत जाल्यार म्हाका पेकोणी मेळटलीच म्हणून. होय की ना? होय. पूण हांव विचारता, म्हाका पिडा नासतना, म्हाका सदांकाल पिडा नासतना जिवंक जाय जाल्यार देवान आपल्या उतरान म्हाका एक उतर दिलां. कोण म्हाका सांगूंक शकता? एनीबॉडी? हांव सांगचे पयलीं कोण तरी म्हाका चिंतून, आमी केन्नाच पळय, आमी चिंतूंक ना जाल्यार की हें घडोवंक शकता म्हणून, तर तुमी केन्नाच ताजेर नियाळ करूंक ना. म्हणटच आयज पवित्र आत्मा आमकां सांगूंक सोदता की अशें घडोवंक शकता. पेद्रूची पयलीची 2:24 म्हणटा की आमच्यान देवाच्या उतरावणी आमकां पेकोणी मेळूंक शकता. पूण पेकोणी मेळ्ळ्या उपरांत आमकां गॅरंटी ना की पेकोणी आमकां दुयेंस केन्नाच येवचें ना. आमकां गॅरंटी ना, कित्याक दुयेंस येवंक शकता. पूण म्हाका जाय सदांकाल कसलेंच पिडा नासतना, कसलेंच दुयेंस नासतना, कसलेंच आडकोळ नासतना जिवंक, कित्याक ही जावन आसा देवाची परफेक्ट खोशी, हिज परफेक्ट विल. कोण म्हाका सांगूंक शकता? आनी 30 सेकंड घेता. सगळीं तुमी चिंतात काय? स्क्रिप्चर तुमी पळयतात काय? पवित्र आत्म्याक विचारतात काय? ओ फकत म्हणल्यार अरे सांग रे बाबा, कित्याक आमकां पासियेंस आमचे पिड्यार करताय? सांग, काबार कर. Brother 118 verse 17. कितें? 118 verse 17 Psalms. I will not die. Instead I will live.
I will die and not live. म्हणतोस I will die and not live म्हणतो तुका कोणाच्यान पिडा नासतना I will not die not live. कितलो लोक हा 120 वर्सांचो खूप पिडा हा पण अजूनही जिवी हात ती. पण Praise God. 100 वर्सांचो असून Galatians 2:20. हा Galatians 2:20. Galatians 2:20 कितें म्हणटा? It's no longer I that I live, who live. but Christ that lives in me. Okay. This life I live now, I live by faith. I agree. Praise God. No problem. तुझे भितर जेजू हा म्हणून तुझ्या आता हांव सोद मानता सगळीं सोद मानता स्क्रिप्चर हा थंयचो I live by the faith of the Son of God. 1:3. कितें म्हणटाय? Ephesians 1:3. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heaven. Okay, you're blessed. No problem. Amen. Amen. हांवें तुमकां थोडो वेळ पयलीं हिंट पासून दिल्लो कितें हांव सांगूंक सोदतालें जॉशुआ 1:8 तेच स्क्रिप्चर तुम्ही बरे भाशेन आयकल्लो जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो आतां तो स्क्रिप्चर सांगतलो तो नव्या कराराचो स्क्रिप्चर. Meditate on the word day and night. Tacha, brother. 1 Peter 1:23 is it? बरें 1 Peter 1:23 कितें म्हणटा? Incorruptible seed. Yeah. You're born of incorruptible seed. So what if you're born of incorruptible seed? हांवें तुमकां सांगलेलें की हें जें आमचें मन हा मायंड No, Sony. Okay. हे मायंड जें आसा हे मायंड आमचें 12, Romans 12:1, or is it 2? It is in Romans. Romans 12:1 म्हणटा तूं तुज्या मनाची लूट सोडणी कर. Oh, so Nico. वय तें बरें आहा. पूण Submit to God and resist the devil. So you resist the devil, no? Yeah. Praise God. जेन्ना आमकां हो सेक्रेट मेळटलो न्ही आमी चिंतलेले हांव त्या उतरा प्रमाणे कित्याक हांव जें शिकयतां हांव तुमकां शिकयतां कित्याक ही सजमणी म्हाका खूब वर्सां मेवली तेन्ना हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हणजे तूं म्हणटाय की आमच्यान ह्यो स्क्रिप्चर आमकां सजमणी मेळत जाल्यार आमच्यान पिडा नासतना जिवंक जाता. पवित्र म्हणून वय जेजूक ह्या संवसारांत 33 वर्सां आसलो खुर्सार उमकतालो ताका कसलें दुयेंस नासलें. पावलूक कसलें दुयेंस नासलें. आमी केन्नाच वाचिना की पेद्रूक कसलें दुयेंस आसलें जुआंक कसलें दुयेंस आसलें. कित्याक बरें तुमकां आमी सस्पेन्सान दवरिना सांगू सांग brother बेगीन. Hoy, brother. आनी 1 मिनटान दिवं आनी 1 मिनिट दिवं No, सांग बेगीन brother. हा मारिया कितें म्हणटाय? We are Make it born of sound- the Spirit. हा Born of the Spirit. बेगीन सांग म्हणटा मरिया. पासियेंस होय पवित्र आत्मा म्हणटा पासियेंस करा. भावाक उदासीन विचारा. Think. बरें लास्ट 10 सेकंड्स तरी म्हाका सांगू शकता. हांवें तुमकां हिंट दिलो. हांवें तुमकां रोमन्स 12:2 पासून हिंट दिलो. हांवें तुमकां जॉशुआ 1:8 पासून हिंट दिलो. हो फकत स्क्रिप्चर जाय म्हाका कशे भाशेन म्हज्यान डिवायन हेल्थान चलोंक जाय. Be doers of the word of God. Okay, you be the doers of the word. So what? बरें तिसरी चीज जुवाची आ विसवड 1 वड 2 घालया. Okay. Yes. Last time मी सांगलेलं तेन बरं. Oh, हांवें sorry. सांगलेलें तुमकां सगळें तयार केल्लें. हांवें तुमकां जबाब दिवन हांवें फकत हो प्रश्न विचारलेलो. वय सांगलेलं. Praise God. Argan Jesus. आर्गां जेजूक आर्गां वाचूया.
ची जुवाची फकत एक पहिली चीट पयलो विसवर हा वोट 2 वाचूया. प्रीतीच्या reading? नो रीड Yeah. प्रीतीच्या इश्टा सगळें तुजें बरें चलचें म्हूण मागता आनी जशें आत्म्या वाटेन तूं बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची. जेजू कारगां Praise God. जेजू जेजू कारगां. देवाचें उतर कितें म्हणटा? सगळें तुजें बरें चलचें म्हूण मागता आनी जशें कंडिशन जशें आत्म्या वाटेन तूं बरो आसाय. आतां आयकात तुज्या भाव भयणीनो, आमचे भाशेन आत्म्यांक आनी मनाक तें ट्रान्सलेशन मातशें गडबड जाला. पूण इंग्लिशीन तूं वाचशी जाल्यार तो म्हणटा आय प्रे दॅट युअर सोल एज मच एज युअर सोल प्रॉस्पर्स you will be in health, Good health. good health. म्हणतो म्हाका पिडा नासतना म्हजें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार खंयचो बरें आसूंक जाय म्हज्या जिवितान? Soul. सोल म्हणजे आमचे भाशेन सोल म्हणजे कितें? आत्म ना ना मन. आमचे मन. Yeah. पळयात भाव भयणीनो, पळयात मातशी आयकात. आमचे भाशेन आमी मातसो चुडा केला. आत्म्याक आनी मनाक केन्ना आमी आत्मो केला आनी ताका मनूय केला. पूण खरेपणी आमी 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 हे तीन भाग आहात आमच्या एका मनशाक. ताका आत्मो आसा, ताका एक मन आसा, मायंड आसा आनी ताका एक कूड आसा. हे पळोवपाक आतां मातशी हे पळोवच्या आदी आमी परतून वचया जें हांवें शिकयलां. पयली चीट तेसलोनिकांक 5:5 वाचूया. वाचूया आनी पळोवया आमी कितले भागाची मनशां. ही सोजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. केन्ना आमी आत्म्याक मन कोत्ता, मनाक आत्म्याक कोत्ता, पूण आमी सोजमणां ही खिंचोर आमी आमची चोत्राय धरूंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो आयकात, पयलें वाचूया मागीर तुका सोजमणी दिता. Body, soul and mind. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसा तुमचें आख्खें जिवीत आत्म्या कुडी सयत तो चुकी विरेत सांबाळूं. म्हणटच ह्या वळीन आमी आत्म्यांक कितें म्हणटा? आख्खें जिवीत. आख्खें जिवीत म्हणटच हांगा आमचे भाशेन थिंचोर ताका आत्मो गेला. हांगा म्हणलां आख्खें जिवीत आत्म्यान आनी कुडी सयत. म्हणटच पयली चीट तेसलोनिकांक 5:23 म्हणटा आमी आमच्या जिवितान, आमच्या आत्म्यान आनी आमचे कुडीन आमी चुके विरीत जिवपाक एकदम गरजेचें जेजूच्या येण्याची. ही 3 भागान. म्हणटच आत्मो कितें जावन आसा? आत्मो इंग्लिशीन सांगता. आत्मो म्हणल्यार स्पिरीट. आत्मो म्हणल्यार स्पिरीट. आमी जेन्ना म्हणा अरे आमी ताच्या आत्म्या पासत मागीर मागणें करया. खरें म्हणल्यार आमच्यान कोणाच्या आत्म्या पासत मागणें करूंक जायना. कित्याक काय? सेव जाला न्हू. Spirit is already saved, no? Spirit is already saved. Very good by Nadi. पळयात भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर बाबार दवरता तो एक नवी रोचना जाता, वय की ना? म्हणटच जेन्ना तो एक नवी रोचना जाता ताचो आत्मो कोणा भाशेन जाता? देवा भाशेन. जेजू भाशेन जाता. पयली चीट
जिवांचो पयली चीट 4:17 आमी म्हणटा आमकां सांगता एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड. आमी जेजू सारकी जाल्या आमच्या आत्म्यान. बदली नाका तो स्क्रिप्चर चेंज करू नाका म्हणटच ते तुमच्यान मागीर पळोवंक जाता. पयली चीट जिवांची 4:17 म्हणटा आमी जेजू सारकी जावन आसा ह्या संवसारान, पूण आमी वसत जाल्यार आशान पळयत जाल्यार आमी जेजू भाशेन दिसता ना. आमच्या चिंतनांनी आमी जेजू भाशेन आसा ना. फकत आमच्या आत्म्यान करेक्ट इन आवर स्पिरिट आमी खरेपण एक नवी रचना जाल्या. म्हणटच आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्यार आमच्या आत्म्यांक कितें आनी कितें करूंक जाय, कितें मीठ घालूंक जाय, कितें माती गोबर कितें सारें घालपाक जाय नाका. कित्याक आमच्या आत्म्याचें साल्वासांव तारण जालां. पूण म्हज्या मनाची नडसणी करपाक आनी म्हजी कूड पवित्र जिवोवपाक हें काम जावन आसा म्हजें पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो, तुमी सजमतान कितें सांगूंक सोदता तें. केन्ना एक नवी रचना जाल्यार म्हज्या आत्म्याची म्हाका कितें काम करपाक म्हाका गरज ना. कित्याक तें काम देवान केलां. देवान जेजूच्या आमोणीक रोगता वरवीं म्हजो आत्मो जेजू सारको केला. पूण म्हजें काम जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्या मनाची नडसणी करपाक, म्हज्या जिविताची नडसणी करपाक. हांव देखून खूब पाटी आमचे भाशेन जो बायबल ट्रान्सलेट केला म्हाका दिसता सारको करूंक ना. देखून खूब पाटी आमी गोंडोळ कोत्ता. आमी आत्म्यांक मनांक कोत्ता, मनांक आत्म्यांक कोत्ता आनी आत्म्यांक केन्ना आमी जिवीत कोत्ता, नांव बदलता. आनी देखून जो कोण सजमणी मेळ्ळो ना ताका कितें जाता, तो मातसो कन्फ्यूज जाता. देखून ह्या वेळार ही सजमणी दिवपाक एकदम गरजेची. म्हणटच आमी जावन आसा एक आत्मो जो आनी त्या आत्म्यांक आमच्या भितर आमकां आत्मो ना, आमी जावन आसा एक आत्मो. वी आर अ स्पिरिट दॅट. आनी तो त्या आत्म्यांक जावन आसा एक मन, एक जिवीत. आनी तें मन जिवीत जियेता एका मनशाच्या कुडीन. सो इंग्लिशीन सांगता वी आर अ स्पिरिट हॅव्हिंग अ सोल दॅट लिव्स इन अ हाऊस कॉल्ड द बॉडी. समजतात तुमी हांव कितें सांगता तें? होय ब्रदर. म्हणटच ज्या दिसा हांव जेजूचें सोद मानता म्हज्या आत्म्याचें म्हाका कितें करपाक कसलीच गरज ना. कित्याक देवान म्हजो आत्मो जेजू सारको केला जेन्ना हांवें जेजूचें सोद मानलां. पूण म्हाका म्हज्या मनाची नडसणी करपाक एकदम गरजेची. म्हज्या मनाची देखून म्हज्या आत्म्यान म्हाज्यान कांय करूंक जायना. कित्याक म्हजो आत्मो जेजू सारका जाला आनी हो आत्म्या भितर पवित्र आत्मो आसा. आनी तो पवित्र आत्मो म्हाका आदार करता ह्या म्हज्या मनाची नडसणी करपाक, हें म्हजें मन पवित्र दवरपाक, देवाच्या उतरा वरवीं चिंतप सारकें. आनी जेन्ना हांव चिंतता देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला, आतां मेजॉरिटी कोणाची आहा? आत्मो आनी मन एक जालां आनी आतां म्हजी कूड पासून एक पवित्र जिवीत जियेता. आर्गां तुका जेजू. आमेन. हालेलुया. आत्मो आनी मन आतां बरोबर आहा. कित्याक म्हजें मन आत्म्या सारकें जालां. हांवें चिंतलां पूण सगळो आत्मो म्हजो जावना. समजा म्हज्या भलायकेन, म्हज्या दुडवांनी, म्हज्या संबंधांनी, म्हज्या काजारा जिविता वरवीं, म्हज्या दुसऱ्या वाटेनी आतां तें उतर घेवन हांव म्हज्या मनाची नडसणी करता. आनी आतां म्हजें मन जें आहा तें म्हज्या आत्म्या सारकें हांव त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें हांव म्हजें मन हांव म्हज्या आत्म्या सारकें हांव आतां घडोवन हाडटां. ही जावन आसा म्हज्या मनाची नडसणी. आनी जेन्ना म्हजें मन म्हज्या आत्म्या सारकें जाता आतां म्हजें उलोवप, म्हज्यो कोन्यो, म्हजें जियोवपाक आतां एकदम पवित्र आनी चुके वेरीत जाता. जेजू कारगां. सगळ्यांक सजमणी मेळ्ळी. आतां आमी परतून या तिसरी चीट जिवाची. कित्याक ही सजमणी मेळपाक गरजेची. ताणी तिचो त्या वडीन कितें चूक केल्या ती सजमणी आमकां मेळटकच तेन्ना आमकां कळोन येता की आमकां आमच्या आत्म्यांक कांय करपाची गरज ना. कित्याक आमी आमचे भाशेचे क्लासीन, आमी कोंकणी क्लासीन आहा आनी कितें चूक जाल्या ट्रान्सलेशनान
ती चूक आमी मातशी सजमणी घेवन एकदम गरजेची. म्हणटच आतां ही दुसरी ओळ आमी वाचुया, पोत्तून वाचुया. प्रितीच्या इश्टा, सगळें तुजें बरें चलचें म्हूण मागता आनी जशें आत्म्या वाटेन तूं बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची. बरें, जेजू कारगां. हांव आतां विचारतां, जो कोण एक नवो जाला, म्हणजे तो एक नवी रचना जाला, तो बॉर्न अगेन जाला, ताचो आत्मो जेजू सारको जाला, ह्या ट्रान्सलेशना वरवीं आमकां कळोन येता की तो केन्नाच दुयेंत पडचो ना. पूण दुयेंत पडटा? तुमी तो प्रश्न. हांव समजा एक नवी रचना जाल्यार, नवी रचना कितलो जाला म्हज्या मनान तो म्हज्या आत्म्यान? आत्म्यान. म्हणटच ही हांगा चूक जाल्या म्हणून हांव सजमणी दिवंक सोदतां. जेन्ना म्हज्या आत्म्यान जेजू सारको जाला, हांव पिडान आसतना जियेतलो ह्या संवसारान? ना. कित्याक म्हज्या मनाची नडसुणी करपाक एकदम गरजेची. म्हणटच ज्या जाग्यार त्या दुसरे वडीन जशें मना वाटेन, आत्म्यान न्हय. कितें सांगूंक सोदता तें म्हज्या बाबांनो, आमी इंग्लीश बायबल घालीत जाल्यार तो थिंचर म्हणिना स्पिरीट म्हणिना, तो थिंचर सोल म्हणटा. तुमी मातशें इंग्लिशीन घालूंक जाता जाल्यार सजमणी मेळपाक आमकां कळोन येतलें चूक खंयचर जाल्या ह्या ट्रान्सलेशनाक. मातशें इंग्लीश बायबल घाला, मागीर सजमणी मेळटली आमकां. एकदम सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. कित्याक आमी कितें नवें शिकता जाल्यार आमकां सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. खंयचर आमी आमच्या आत्म्यान वा आमच्या मनान आमी सारकी चलपाक जाय तें आमी पळोवया. इंग्लीश बायबल घाला. हांव घालूं? जेजू कारगां. कोण घालता? बरें, तुमकां जाय जाल्यार हांव घालतां. म्हजो बायबल उक्तो जालो हांगा. जेजू कारगां. बरें. घाल ब्रदर. ओके. ओके. Okay. Third book of John, chapter 1 and verse number 2. Vachuya? Yes. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. As thy soul prospers. Yes. तुम्ही सजमतेन कितें सांगूंक सोदता तें? Yes, brother. पळय म्हज्या भाव भयणीनो, इंग्लिशीन जे करेक्ट बरयलां तो म्हणिना इवन एज युअर स्पिरीट प्रॉस्पर्स. कित्याक आमचे भाशेन म्हणलां आत्मो. आत्मो जावन आसा कितें? स्पिरीट. हांगा तो म्हणटा एज युअर सोल प्रॉस्पर्स. म्हणजे सोल म्हणजे कितें? आमचें मन. व्हेरी गुड. म्हणटच आतां आमी पोत्तून वचया आमचे भाशेन. पोत्तून कोण मातसो आमचे भाशेन घालया. कित्याक सजमणी मेळपाक हांव मातसो वेळ काडून कित्याक सजमणी दिवंक सोदतां. कित्याक भाव भयणीनो, आमी सजमतेला आमच्या आत्म्यान. आनी खूब लोक म्हणटलो हांव आतां जेजू सारको जाला, हांव एक नवी रचना जाला, हांव बॉर्न अगेन जाला. कित्याक पोत्तून दुयेंत पडटा? कित्याक पोत्तून सीक पडटा? कित्याक पोत्तून म्हाका हें म्हज्या देवान म्हाका दिलां तें म्हज्या जिवितान म्हाका मेळोना? आमकां मेळोना कित्याक आमी चुकल्या. आमकां सजमणी. पळय भाव भयणीनो, we shall know the truth and the truth shall make us free. आमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत आमकां स्वतंत्र करतलें. देखून ही सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची. जेजू कारगां. पोत्तून आमी वाचुया दुसरी वर्ड. आनी हे फावटी आत्म्यान काड आनी मन घाल तिचर. Yes. प्रितीच्या इश्टा, सगळें तुजें बरें चलचें म्हूण मागता आनी जशें मना वाटेन तूं बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची. जेजू कारगां. म्हणटच जेन्ना म्हज्या मनाची वाट बरी आसता, म्हजें चिंतप देवाच्या उतराचेर हा,
हांव कसलेंच कुसकेपण कसलेंच पातक कसलेंच हांव सांबाळून म्हजें मन दवरता आनी कसलेंच वायट चिंतना म्हज्या मनान हाडना. भाव भयणीनो, म्हजी कूड पासून कसलीच पिडा नासतना आतां जियेता. जेजूक आर्गां. मार्गा जेजूक. आनी ही म्हजें मन कसलेंच कुसकेपण कसलें पातक नासतना कसलेंच वायटपण नासतना चिंतप जाय जाल्यार हांवें हें उतर पोतून आयकोन म्हजी चोत्राय पवित्र आत्म्याचेर धरून पवित्र आत्म्याचें म्हजे पवित्र आत्म्याचो कितें सांगता तें कानान धरून ताचो आवाज म्हजो आनी आयकोन हांव म्हजें मन आतां एकदम नितोळ दवरता. पळय आमचो आत्मो नितोळ जाला कित्याक आतां तुम्ही खरेपणी देवाचें उतर वाचलां जाल्यार एफेसकारांक 20:1 Ephesians chapter 1 verse 13 म्हणटा, मातसो घालात तो स्क्रिप्चर प्लीज घाला. Ephesians chapter 1 verse 13 म्हणटा की ज्या दिसा आमी शिवोर्तमान आयकोलें आमी जेजूचेर सोत मानली आमचो आत्मो सामको सील जालो. त्या आत्म्याक पोत्तून पातो घेवचें ना, केन्नाच पातो घेवचें ना. वाचूया 20:13. क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुम्ही भितर सरल्यात, कित्याक तुम्ही विदेशांनी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणीचे शुभ वर्तमान पावाट दवरून मानून घेतला. तुम्ही आपली मन दाखोवच्या देवान तुमचेर शिक्को मारला. देवान तुमचेर शिक्को मारला. शिक्को म्हणजे कितें? सील मारला. म्हणटच आमी जाणो शिक्को मारला जाल्यार शिक्को खी मारूंक जाता? तकलेर मारूंक जाता? आमचे कुडीर मारूंक जाता? ज्या भाशेन इलेक्शनाक वेचोकूच मागीर तुजे शिक्को मारतात म्हळ्यार तुज्यान पोत्तून वोटींग करूंक जायना, ते शिक्को मारतात. देवान आमचो असलो शिक्को मारला ना. ताणें शिक्को मारला खंयचर? आमच्या आत्म्यान. आनी तो शिक्को मारला आनी कोणाच्यान तो शिक्को मोडूंक जायना. तो शिक्को मारला पवित्र आत्म्यान. म्हणून ज्या दिसा हांवें जेजूक सोत मानला ताणें आमोणीक रोगता वरवीं नितोळ जाला. देवान आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं म्हज्या आत्म्याचो शिक्को मारला म्हणून पातक म्हज्या आत्म्यान केन्नाच येवचें ना, पूण म्हज्या मनांत येवंक जाता. आनी देखून देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिला. पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्यान आतां म्हजें मन, म्हजें मायंड, म्हजो सोल, मायंड इज द सोल, म्हज्यान म्हजें मन एकदम नितोळ दवरूंक जाता. म्हजें मन साफ दवरूंक जाता. म्हजें मन पवित्र दवरूंक जाता. पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतरा वरवीं. देखून म्हाका जाय देवाच्या उतरा वरवीं म्हज्या मनाची नडसोडणी करपाक. जितलो हांव देवाचें उतर आयकतां, देवाच्या उतराचेर चिंततां, देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव सगळें म्हजें काम करतां, म्हजें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे. आतां देवाचें उतर आमकां सांगता दिसलीची पुजोळाची 20:1-2 म्हणटा, जेन्ना म्हजें मन ह्या वेळार बरे भाशेन चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजी कूड पासून कसलीच पिडा नासता. तितून लोक पडो, तांकां कॅन्सर जावं, कोवीड जावं, कितें जावं, एंडेमीक, मॅन्डेमीक सगळें जावं, म्हाका तें दुयेंस म्हाका लागीं केन्नाच येवचें ना. कित्याक म्हजें मन आतां जालां सामको ताका तालाव घातला पवित्र आत्म्या उद्देशी चलता. म्हजे कुडीन कांयच हात पासून सैतानाक दिरेक येवचो ना. जेजूक आर्गां. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, हे उतर आमकां सांगता की आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, आमचें चिंतप आतां पळयात, आमी खूब फाटी आयकलां, कोणें म्हाका एके वाटेन थापट दीत जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांव जेजूचेर सोत मानता जाल्यार हांवें ताका मूठ दिवंक जाय आनी ताचें नाक फोडूंक जाय, वय की ना? ताणें म्हाका मारला जाल्यार हांवें ताका सोडपाचो ना. भाई नेटीन सारकें म्हणलें, हांवें ताचें नाक फोडूंक जाय न्ही, नातर तो आनीक थापट दितलो म्हाका. सारकें न्ही? तेच करता आमी. पूण आमी खरेपणी सोत मानता जाल्यार कोणें म्हाका एके वाटेन थापट दिला जाल्यार हांवें कितें करपाचें? दुसरो पोलो दिवंक जाय. पूण खरेपणी आमी दुसरो पोलो दिता?
कोणे म्हाका कितें म्हणलं जाल्यार आरे पिशा नाल्ला गोड्ड्या बोड्ड्या आमी ओगी आयकतले की ताणें म्हाका बोड्डो ताका तोंडार म्हणूंक जाय जाल्यार आमी घरा येतली आनी आमी सगळे त्रासान वतले ताणें म्हाका बोड्डो म्हणला आनी ताका गाय सोंवतली ताच्या फाटल्यान पूण आमी आमचे दुसरो पोलो केन्नाच दाखोवची ना पूण आमी जाणो दुसरो पोलो दाखोवंक जाय म्हणून पूण जेन्ना कोणें म्हाका दुखयला आनी हांव दुसरो पोलो दाखयता ताचेर आड वचना हांव म्हणटा ताणें म्हाका म्हणूंक ना ताचे भितर जो आत्मो आसा ताणें म्हाका त्रास केला आनी हांव आतां मोगान चलता हांव त्या आत्म्याक सामको सामको घट करता आनी ताका बांदून धरता आनी ताका भायर उडयता हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणून जितलो हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंता तितले म्हजें मन हांव पवित्र दवरता आनी हांवें म्हजें मन पवित्र दवरला म्हणून हांव आतां कोणाक वायट म्हणिना हांव त्या ससणिकायेन जियेता आनी आतां हांव जें देवान आपल्या उतरान सांगलां हांव तें उतर जियेता आनी म्हाका कसलीच पिडा कसलोच पिडा रोग कसलें दुयेंस म्हज्या लागीं येना कित्याक म्हजें मन एकदम पवित्र आसा हांव ह्या उतरा प्रमाणे चिंता देखून भाव भयणीनो आयज आमकां पवित्र आत्मा सांगता की वय जेजूच्या काळांनी आमी बरी जाली तें बरें आसा पूण म्हाका सदांकाल मरो पर्यंत हांव तुमकां केन्नाच म्हणचो ना मरो पर्यंत कित्याक आमी अशें करीत जाल्यार आमकां केन्नाच दुयेंस ना जाल्यार आमी आतां चुके बिरीत आमी तयार जाता जाल्यार आमी जेजूच्या येण्या पयलीं आमी मरतले हांव विचारता आमी जेजूच्या येण्या पयलीं आमी मरतले ना चुके बिरीत आत्म्यान मनान आनी आमी आमचे कुडीन आमी पवित्र आसतले आनी आमी जेजूक ह्या संवसारान येवकार दिवपाक तयार जातले जेजू कारगां जेजू कारगां so if we are operating in holiness in our spirit which God has done in our soul by renewing our mind and moving our body according to what we are thinking according to God's word we are living holy lives आता आमी चुकी विरीत जियेता आनी आमी आतां तयार जाल्या जेजूक येवकार दिवपाक आनी तो येवपाचो हा बेगीन फकत नाताला न्हय फकत फुडल्या म्हयन्यान नाताला न्हय पूण तो बेगीनच येवपाचो आसा आनी आमी ताच्या पोत्तून येण्याची तयारी करपाक आमी गरजेची आनी आमी आमच्या आत्म्यान आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन चुके विरीत तयार जावन ताका येवकार दिवपाक तयारी करपाक एकदम गरजेची जेजू कारगां जेजू कारगां जेजू कारगां थँक्यू जीसस कोणाक विचारपाक एनीबडी हॅज अ क्वेश्चन म्हणटच हे जे आयज आमकां पवित्र आत्म्यान शिकयलां हे आमी फाल्यां आमी विसरपाक आमी विसर जाल्यार आमी काबार जातले आमची तयारी केन्नाच जातली आमचे मरण केन्नाय जातलें कित्याक हांव तुमकां सांगता ह्या निमाण्या काळार आमी आत्म्यान मनान आनी कुडीन चुकी विरीत तयार जावपाक एकदम गरजेचें म्हणटच जो कोण आपल्या मनाची नसणी करिना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी आपल्या कुडीन त्या उतरा प्रमाणे चलना जेजू येवच्या पयलीं ती काबार जावन वयतली जो कोण देवान आपल्या उतरान सांगला आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपल्या मनाची नसण करून पवित्र जियेता ती चुके विरीत तयार जातली जेजूक आमंत्रण दिवपाक आनी जेजू आमच्या बरोबर ह्या प्रकाशनी बरयला विस्वड भुबीस तुमच्यान वाचूंक जाता फुडले पाटी शिकयतलो तो म्हणटा जो कोण आपल्या आत्म्यान मनान आनी कुडीन चुके विरीत जियेता पवित्र आत्म्याच्या आदारान तो आतां जेजूक येवकार दितलो ह्या संवसारान बाकीची मरण वयतली तांचे काबार निसंतन जातले जो कोण वाचतलो तांचे बरोबर जेजू ह्या संवसारान 1000 वर्सां जियेतलो will live for 1000 years with the glorified church फकत जो पाके आमी चूक केली ना आतां प्रॅक्टीस करपाक एकदम गरजेचें आमी पवित्र जिवीत जियोवपाक एकदम गरजेचें
ह्या संवसाराच्यो वस्तू सोडून आमची चोत्रां जेजूचेर धरून ताच्या उतरा प्रमाणे चोरून आमचें मन आमी खरेपणी न्हंय रचना जाल्यार आमच्या आत्म्यान आमचें मन नितळ दवरूंक पवित्र दवरूंक आनी आमी आमच्या आत्म्यान मनान आनी आतां आमचे कुडीन आमी पवित्र जिवंक एकदम गरजेचें ह्या निमाण्या काळान. आमेन. Amen. 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 And Yes. praise God. Praise God. Jacinta? Jacinta? Hello. Praise Jesus. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. मोगाला बापा जेजू क्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या अर्गान दिन वास्तिता तुका हे सेशना पासत आज ब्रदर विन्सेंटान बरे भाशेन जेजूच्या परत येण्या वयर आमकां समजवणी दिली त्या पासत अर्गान दिन वास्तिता बापा आणि ब्रदर विन्सेंटाकूय व्हडलो थँक्यू म्हणटा आमकां इतले बरे भाशेन समजवणी दिल्या म्हणून. हे मागणें हांव जेजूच्या नांवान करता. आमेन. आमेन. Amen. आमेन.